स्पेशल स्टेटस हे संदर्भात गोंयांक आश्वासन खंयच्या हातून दिल्लें सगळ्यांनी प्रयत्न केले कशा पद्दतीचो स्पेशल स्टेटस मागिल्लो ताचेर सगळें अवलंबून आशिल्लें स्पेशल स्टेटस आर्थीक हातूंतल्यान जर आसा जाल्यार तो आर्थीक हातून पुरो करूं जाता तर हे सगळे ज्यो गोश्टी आहा त्यो घटनेक धरून सांगूंक जाय न्ही जर ती घटना जर ते मान्य करना ताका कोणाक दोश दितले तुमी आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण स्पेशल स्टेटसाचें आश्वासन इलेक्शनाक दिल्लें अशें ना न्ही प्रयत्न जे कितें ह्या संदर्भात जाता ते आमी प्रयत्न करतले मॅनिफेस्टोन क्लियर हय आसा तेच म्हणलें तुका तो आमचो अर्थ आशिल्लो तो आर्थीक स्टेटस जो आसा हांगा काही मायनिंगा लागून जे काही हे जाल्लें तातूंत आर्थीक सपोर्ट हो आमचे स्पेशल सिस्टमांतल्यान सांगपाचो हेतू आशिल्लो मायनिंगाच्या संदर्भात जे कितें हायस्ट कोर्ट जे आसा तांणी जो निर्णय दिल्लो आसा मायनिंग हांगा सुरू जावंक आशिल्लें काही कारणामुळे रेट तेवटेन कमी जाल्या त्यामुळे मायनिंग अजून नेटान सुरू जावना रेट्स वाडटली तेन्ना मायनिंग सुरू बरे रितीन फुडले ह्या सिजनाक सुरू जातलें विजयम इन्स्ट्रक्शन हो विशय सध्या जो कितें चलता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्यामुळे दोनूय वटेच्यान ह्या मिडियम इन्स्ट्रक्शन संबंदीत नवी डिमांड आसा सरकार ताचेर विचार करता आनी तातूंतल्यान एक तोडगो जो आसा बऱ्यान बरो तोडगो तातूंतल्यान येतलो अशी आशा आसा See, my chief minister feels it is difficult. It is difficult. I agree also because it's a constitutional amendment which is required. And that is big number of MPs have to vote for that. But we have to give a very what you call descriptive proposal. Proposal has कितें पळय तें. Just saying that give us a special status doesn't mean anything. Yesterday in one interview within Goa I have stated that just saying special status means what? My ex-chief minister Manoj Parrikar said that we don't want extra money from Delhi. He said that. So we don't want money. But what we want? That has to crystallize. So it was there in your manifesto. Yeah, special status means it is a general word, general term. Special status, what it means. It has to be more descriptive, no? So that description we have to give to that word special status. Only then it can be brought to its logical conclusion.